नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव सुमेधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। मोर्जे कन्नाईक वाड्यार येवपी कॅसिनोक थळाव्या लोकां सयत आमदार जी तारोलकारान केलो खर विरोध। कोयर आनी सिवरेजीचे नियोजन करिनासतना प्रकल्पाक दिल्या मान्यताय, आमदार जीताचो आरोप। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातलो मास्टरमाइंड अजूनय आसा भायर। पुलीस राजकी फुडाऱ्यांच्या दबावाखाला करतात काम, सांगता दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस। गोंय सरकारान सहकार पुरस्कार केले जाहीर। डॉक्टर दत्ताराम भास्कराक फावो जालो गोंय सहकार भूषण। प्रतिमा धोण हांकां सहकार श्री पुरस्कार, जाल्यार गौरी शिरवयकर आनी गोविंद नायक हांकां मेळ्ळे व्यक्तिगत पुरस्कार। दर्यादेग वाठारांतले टॅक्सीकार करतात सतावणूक, अखिल गोंय पर्यटक टॅक्सी संघटनेचो आरोप। दक्षिण गोंय पुलीस उपअधीक्षकाक दिले निवेदन, जाल्यार प्रधानमंत्री कचेरेचो सुरक्षा मुखेली म्हणून सांगून ती टॅक्सी धन्यांची फटवणूक। यान फुडें खंयचीच सहकार बँक लुकसाणीत जावची न्ही हाची घेतलो जतनाय। मुखारल्या काळात करतलो महत्वाचे बदल, सांगता सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार। म्हापशे पालिकेचे बसकेत तापलो नोकर भरतेचो विशय। नगराध्यक्ष नूतन डिचोलकाराचेर आरोप करीत 11 नगरसेवकांनी अर्धवट सोडली बसका। आता पळयात खबरो विस्तारान। मोर्जे कन्नाईक वाड्यार येवपी कॅसिनोक थळाव्या लोकां सयत आमदार जीत आरोलकारान खर विरोध केला। लोकांक काळखात दवरून हो कॅसिनो हांगासर हाडटात असो आरोपूय लोकांनी केलो। पळयात पुराय बातमी। मोर्जे कन्नाईक वाड्यार बिग डॅडी कसिनो येवपाचो आसा। सद्याक बिल्डिंगेचे बांदकाम सुरू आसा। नगर नियोजन खात्यान ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या, पूण उदका स्रोत खात्या कडल्यान बिग डॅडीन परवानगी घेवच्या पयलीं बांदकाम सुरू केल्ल्यान उदका स्रोत खात्यान तांकां कारणां दाखय नोटीस काडल्या। प्रकल्पाच्या बांदकामा खातीर 6 मीटर खोल खणून दवरिल्ल्या लोकांच्यो बांयो आनी झरी सुकिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात। ताका लागून उदका स्रोत खात्यान हाचेर कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी आमदार जीत आरोलकारान केल्या। दुसरे वटेन कोयर आनी सिवरेजीचे नियोजन करिनासतना ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्याचे जीत सांगता। मोठो प्रोजेक्ट येता, त्या प्रोजेक्ट विशीं आमकां थोडी म्हायती जाय आसल्या, ती म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे आमी फुडें कितें नेसेसरी एक्शन घेवंक जाय ती आमी इंटिमेट केल्ली आसा। हांगासर जो कन्नाईक वाड्यार आतां ह्यो प्रोजेक्ट येता, ह्यो म्हाका दिसता बिग डॅडीचो कॅसिनो जो चलता तेचो प्रोजेक्ट। आनी हे विशयी जेन्ना एलएक्यूज जेन्ना मागलेले हांवें, प्रत्येक कितें कितें प्रोजेक्ट्स येतात, कसले कसले प्रोजेक्ट्स येतात, तेन्ना इन डिटेल हे सगळे म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळयलें। ते प्रमाणे फुडें तेचो आमी प्रोसेस सुरवात केल्लो। आतां हे करता आसतना जेन्ना प्रोजेक्ट खंयचोय हे करता आसतना फावंडेशन तेजें मारता तेन्ना सकयल WRDचें परमिशन घेवचें पडटा। आतां TCPन सगळे परमिशनूच दिल्यात तेका, पूण जेन्ना WRDचें परमिशन ना घेता हांगासर काम चालू जालें जाल्यार त्याच टायमाचेर WRDची टीम हांगा येवन इन्स्पेक्शन केला, जाल्यार इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार सगळो एंटायर तेंचो जे फावंडेशन मारतात ते कंप्लीट 6 मीटर सकयल, म्हणजे ऑफिशियली तेंच्यांनी जो रिपोर्ट केला तयार तो 6 मीटर सकयल तेंच्यांनी इन डेप्थ मारला। आतां ते करता आसतना WRDचो विशय आसता ते NOC दिवप की ना, ते NOC ना घेता तेंच्यांनी ऑलरेडी मारला। आतां ते 6 मीटर सकयल गेल्या उपरांत एंटायर झरे आहात ते सगळे झरे डायवर्ट जातात आनी तेंचे बायो बीन आहात ते सुकतात आनी तेंचे कंप्लेंट आले की बायो सगळे उदक सुकला आनी पिड्यार जातात। आता ते करता आसतना दुसरें तेणी केलं ते नाला जो आख्या म्हाका दिसता गांवचो उदीक सगळें फ्लो जाता ते दोनूय वाटेंतले नाला आहा तो डॅमेज केला। व्हडलो प्रोजेक्ट येवप म्हणल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट कशें जातलें हे कांय प्रोविजन ना करता हांगासर हे परमिशन्स दिल्ले आसात। आतां हांगासर ह्या प्रोजेक्टाक कितले दिला FAR, हांवें आतां क्लियर केलें FAR आहा तो हांगासर मोरजेन 60% आहा। जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाक हांव नल्लो खंयच्या कायद्या प्रमाणे दिला, ह्या प्रोजेक्टाक 200% दिला FAR। म्हणजे ह्यो 7,000चो प्लॉट जो आहा तो 14,000 स्क्वेअर मीटर बिल्डअप बांदतलो। म्हणजे चिंता तुमी परिस्थिती फुडें कितें जातली ती हांगासरली स्थानिकाची। म्हणजे 60%चे 200% दिला म्हणजे 14,000 स्क्वेअर मिटराची हांगासर बिल्डअप येता। हायट हांवें तुमकां कितली सांगल्या 7 मीटर गांवान 7 मिटराची हायटीन ह्या गांवान प्रोविजन आहा, थंयसर 24 मिटराची हायट दिल्या। म्हणजे टावर केदो व्हडलो जातलो तो पळयात। निवृत्ती शिरोडकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आता मेरेन गोंय पुलिशेन बारीक एजंटांक अटक केल्यात। मात ह्या प्रकरणातलो मास्टरमाइंड अजूनय भायर आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस सांगता।
पुलीस राजकीय फुडाऱ्यांच्या दबावाखाला काम करतात. ताकाच लागून कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर परिणाम जाला अशें विर्यातो सांगता. तशेंच आमचो पक्ष कॅश फॉर जॉब प्रकरण संसदेत व्हरपाचो प्लॅन करता अशें विर्यातोन सांगलें. पळयात. ह्यूज स्कॅम आणि लहान प्लेयरांक अरेस्ट करतात. हू आर द मिनिस्टर? वेअर डज दिस लीड टू? मास्टर माइंड कोण? सगळ्यांक खबर आसा मास्टर माइंड कोण ते. बट देर बारीक बारीक हांकां एजंटांक जे कलेक्शन एजंट आहा तांकां अरेस्ट करतात. Congress has given ultimatum to government to set up the commission. Yes. And today is the deadline आम्ही is स्टार्टिंगच्यान म्हणटा वन इज over. Today इन्क्वायरी. deadline is over. As deadline काबार झाली. So accordingly the Congress leadership in Goa will be taking a call. What are your intentions? I want to ask the SP. What are your intentions of giving a clean chit to the politician when everybody knows who are involved in that? This is where law and order suffers because they succumb to the pressure of these politicians. These chores are ruling the thing and police are pressure. Police should not succumb. Only when a free and fair trial is conducted, दूध का दूध, पानी का पानी जाते. Otherwise, they will always continue all these things, exploiting the youth. So, we will expose the government. That will be strategize. आमची पार्टी strategize करतली कशें रेज करपाचें पयलीं. कित्याक डबल इंजिन म्हणटा. So naturally connect is there with the engine in Delhi. हांगा येदो व्हडलो जॉब स्कॅम जाला. Buck is stopping right at the highest office in Goa. हे बीजेपीचो सरकार आसा पळय दिल्ली, ताणी should have taken note and ordered for inquiry. I would say they should have dismissed this. सोमारा गोंय सरकारान सहकार पुरस्कार जाहीर केले. डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय हांकां गोंय सहकार भूषण पुरस्कार जाहीर केला. प्रतिमा धोण हांकां सहकार श्री पुरस्कार, जाल्यार गौरी शिरवयकर आणि गोविंद नायक हांकां व्यक्तिगत पुरस्कार जाहीर जाला. अंदू सहकार रत्न पुरस्काराक एकूय नाव येवंक नाशिल्ल्यान सहकार रत्न कोणाकूच मेळूना अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. आम्ही ही अवॉर्ड्स दिल्ली. सहकार रत्न, गोवा सहकार रत्न म्हणून अवॉर्ड आसा, गोवा सहकार भूषण म्हणून अवॉर्ड आसा आणि गोवा सहकार श्री अशी 3 प्रकारची ही अवॉर्ड्स इंडिव्हिज्युअली दिली वतात. जी कोणी व्यक्ती सहकारा भितर खूप मोठ्या प्रमाणात उभारीन काम करता, बरे डायनेमीक काम करता, अशे हे व्यक्तींक 3 ही अवॉर्ड्स दिली वतात. सहकार रत्न जे आसा पळय न्ही, त्या अवॉर्डाची रक्कम जी आसा पळय न्ही 1,25,000 रुपया. नंतर सहकार भूषण जे आसा पळय न्ही ताका 75,000 रुपया आणि सहकार श्री जे आसा पळय न्ही ताका 50,000 रुपया. अशी 3 प्रकारची ही कॅश अवॉर्ड्स दिवन आणि सर्टिफिकेट्स दिवन तांचो भोवमान केलो वता. ताजे नंतर मागीर इंडिव्हिज्युअल जो स्टाफ काम करपी आसा, कारण सहकार क्षेत्रा भितर कमीत कमी 5,000 लोक आज काम करतात. ज्यांचो पत्कर जो आसा पळय न्ही ते सगळे सहकारी संस्था सांबाळटात. आमी एक गोश्ट लक्षांत घेवपाक जाय की दुसरे खंयचेच सहसा अशें क्षेत्र ना ज्या क्षेत्रा भितर गोंयांतल्या तरुणाक आनी तरुणीक काम मेळटा आनी ते त्या आपल्या संस्थापनांतल्यान काम करतात. किंबहुना सहकार्य एक क्षेत्र अशें आसा की जातूं भितर जवळ जवळ आयचे घडये गोंयांत भितर 5,000 लोक कामाक आसात. एखादी मॅनेजर्स म्हणून आस्थापनांचे, बँकेचे मॅनेजर्स म्हणून, बँकेचो स्टाफ म्हणून, बागायतदार फॉर एक्झाम्पल बागायतदाराचें नांव घेता. इतल्या खातीर की बागायतदाराचे जवळ जवळ 650 वयर स्टाफ आसा एकच बागायतदाराक. तांची 14 आनी 17 31 सुमार आस्थापना आसात. आनी अशाच पद्दतीन मागीर आमचे प्रकाश वेळीप जे आसा पळय न्ही तांची संस्था आसा. अशाच पद्दतीन मागीर आमची VPK आसा. अश्यो खुबश्यो संस्था आसात. 70 आसा आमचे VK सोसायटी. आतां ऑफकोर्स हे सगळ्यो सोसायटी ज्यो आसात त्यो मल्टीपर्पज जाल्ल्यो आसा. खंयची एखादी जावन आसूं जाय तांणी जावपाक जाय, कारण ताका तें बंधनकारक आसा. सगळ्यो सोसायटी मल्टीपर्पज जावपाक जाय आनी तांणी वेगळे अशे जवळ जवळ 20 ते 25 तरेचे वेवसाय तांच्यांनी सुरू करूंक जाता. इतकें सुद्दां की एखादी सोसायटीक दिसलें की तांच्यांनी पेट्रोल पंप सुरू करूंक जाता, तांच्यान मेडिकल स्टोर आसा तो सुरू करूंक जाता, तांच्यांनी व्हेजिटेबल ग्रॉसरी शॉप्स वगैरे सुरू करूंक जातात. अशे वेगवेगळे हातूंत भितर तांच्यांनी काम करपाक जाता. व्यक्तिशा ज्यांनी बरे परफॉर्मन्स दिल्लें आसा, डेडिकेशन दिल्लें आसा, अशे गौरी शिरवयकर म्हणून आनी गोविंद एल नायक हे 2 जाणांक हो सन्मान फावो जाल्लो आसा. साश्टी दर्यादेग वाठारांतले टॅक्सीकार त्रास दितात म्हूण अखिल गोवा पर्यटक टॅक्सी संघटनेन आरोप केला. हे विशीं तांणी सोमारा पुलीस उपअधीक्षकाक निवेदनूय सादर केलें.
दुसरे वटेन प्रधानमंत्री कचेरेचो सुरक्षा मुखेली आशिल्ल्याचे सांगून कलंगूटच्या 3 टॅक्सी धन्यांची फटवणूक केल्ल्याचोय प्रकार उक्ताडार आयला. श्रीरंग जावल हाचे आड कलंगूट टॅक्सीकारांनी पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. पळयात पुराय बातमी. साश्टी दर्यादेग वाठारांतले टॅक्सीकार त्रास दितात म्हूण अखिल गोंय पर्यटक टॅक्सी असोसिएशनान सोमारा पुलीस उपअधिक्षकाक निवेदन दिलें. आमी जेन्ना पर्यटकांक हॉटेलांनी पिकअप करपाक वतात तेन्ना थळाव्या टॅक्सी युनियनाचे टॅक्सीकार आमचेर हल्लो करतात, तशेंच आमच्या गाडयांचें लुकसाण करतात म्हूण पर्यटक टॅक्सीकार सांगतात. देखून तांचो बॅच आनी परवानो रद्द करचो अशी मागणी पर्यटक टॅक्सी संघटनेन केल्या. आमी टॅक्सीकार खंयच्यानी पिकअप करपाक जाता आनी खंय आमी कस्टमर घेवन वचपाक जाता. आतां समज आमची पर्सनलपणे कस्टमर आसा न्हू, आमी हॉटेलान सोडटा ते कस्टमराक आमचीच गाडी जाय. ते कितें म्हणटा कस्टमर, सर आपली गाडी लेके आ जाओ. आमची गाडी केन्ना वयता न्हू, हे टॅक्सी ते युनियनाच्या भायर आसता ते कितें म्हणटा, तुमचे लेटर दाखयात आनी तुमचे हें दाखयात, कस्टमराची बुकींग दाखयात. हें कोण आमकां विचारपी? तेमकां आमकां विचारपाक रायटूच ना न्हू. तुम्ही त्या हॉटेला कडेन उलोवन घ्या. कस्टमर आमचो आमी सोडलेले आसता कस्टमराक, त्या कस्टमराक आमकां हाडपाक दिना मरे. त्या ड्रायव्हराक मारतात आनी त्या गाडयेचे स्क्रॅचेस घालतात आनी कितें करता, हें कितें नाका जालें दादागिरी. आतां त्या गाडी आडयता मरे. आमी केन्ना कोणा आडयला, मडगांव रेल्वे स्टेशन जावं आनी खंयचेय जावं, आमी केन्ना कोणाची गाडी आडोवंक ना. आमी तांकां सांगला सुद्दां, बाबा तुमची कितें तुमकां पिकअप जाय जाल्यार तुमी येवन व्हरपाक शकता म्हणून तांकां डायरेक्ट सांगलेली बी आसता तांकां. पूण तरी पूण ते आमकां त्रास करतात. थंय आमची कितले गाडी आतां पळय, आयजूय आमची इन्सिडेंट जाल्ले आसा पळय. गाडी कोणाची कोण खंयचीय गाडी आमची आडयली न्ही, ताचें परमीट आनी बॅच ताचो कॅन्सल जावपाकूच जाय. कित्याक ते ड्रायव्हराक मारतात, कस्टमरा कडेन ते पयशे घेतात रे. एक कसली दादागिरी तेंची, कस्टमरा कडेन पयशे मागतात ते. हमारा युनियन का फीज है, हाँ हमको पैसा दे दो म्हणटा. दुसरे वटेन प्रधानमंत्री कचेरेचो सुरक्षा मुखेली आशिल्ल्याचे सांगून गोंयच्या 3 टॅक्सीकारांची फटवणूक केल्ल्यान गोंयच्या टॅक्सीकार भावांनी श्रीरंग जावल हाच्या आड कळंगूट पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. आमच्या मयडेच्या हॉटेलान तो येईल अर्धवर पयलीं येईल आनी तेंच्यांनी ताका सांगलें की तो PMचो आपण सेक्युरिटी ताका हें करपाक येयला. आपण आतां 20 तारखेक कितें हें आसा, इफी आसा, ताका हें करपाक इनोव्हेशन करपाक तो आपण तो येवपाचो आहा PM. सो तेज्या खातीर तो आपण तसो एरेंजमेंटाक येयला. तो म्हाका मागीर म्हणालो की बाबा आपण PMचो सेक्युरिटी आपण थंय येयला आनी 4 वरां खातीर म्हाजी गाडी घेतली तुमच्या आनी भैया ऑफ टायम लायक मिटींग घेवन आप रुको म्हणालो. मागीर परत रावलो. मागीर परत सकाळ जाले उपरांत 7 जायसर रावलो. तो फोन मारता परत ताका, कितें करता काय म्हणून. फोन ताका उखली ना. मागीर म्हाका असो डावट येयलो की गेलो हांव मागीर त्या हॉटेलान गेलो लागीं आनी रिसेप्शनाक विचारलें की बाबा आमकां कस्टमर आसा जाल्यार पळय. मागीर ते म्हणून म्हाका एंटरटेन करना एका भुरग्याचो फोन येयलो म्हाका टॅक्सीकाराचो की तेणी ताज विमानतळासून हांगासर भाडें घेतलां सायड सिंगार येवन हांगासर बागा देंवला म्हणून. मागीर गेलो तो आमी सोदलें ताका, तो मेळोंक ना. मागीर हांगासर येवन आमी हें केलें कंप्लेंट. आनी आपूण PMचो सिक्युरिटी म्हणून खंय तरी आमच्या PMची हांगासर एक हें जाता की आपूण PMचो सिक्युरिटी जावन अशें करता गोंयांत येवन म्हणून. म्हणजे PMचें नांव आमचें खंय तरी बदनाम केल्ल्या भशेन जाता. म्हणून आमी खंय तरी टॅक्सीकारांचेर जाय तितली हें येता, एलिगेशनां येता. पण फाल्यां सकाळी हें एलिगेशन येवपाक नाका की आमी नांव पिड्ड्यार केला PMचें जावं PMच्या हेजे सिक्युरिटीचें म्हणून. त्या खातीर मुद्दामून जो तें सांगला त्या फोटोआ सकट, तेज्या फोन नंबरा सकट आमी एक तेजेर एक कंप्लेंट केल्ली आसा आनी PIक आमी लिटरली सांगलेलें आसा, आजूय सांगला की हेची बेगीन जी आसा पळय कारवाई करात आनी ताका धरात आनी कोण तो एक्झॅक्टली तो तुमी पळयात म्हणून. खूब जाणांक तोपयो घालता म्हणून हांव प्रत्यक्ष उलोवंक येयला म्हणटा तो आमच्या टॅक्सीकारांचेर. कित्याक भोवतेक टॅक्सीकारांक करता हें म्हणून. PIन सांगलेलें आसा की आपूण हे ऑलरेडी कारवाई केल्या, ऑलरेडी DYSP कडेन उलयला आनी हेजे फुडली जी कारवाई आसा करता आनी ताका बेगींतल्या बेगीन धरपाचो प्रयत्न करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सहकार क्षेत्रात प्रामाणिकपणाक महत्व आसा, पूण दुर्दैवान म्हापशा, मडगांव अर्बन, विजनरी, अष्टगंधा आनी माशेल महिला अर्बन सारकिल्ल्यो सहकार बँको बुडल्यो. ह्यान फुडें खंयचीच बँक लुकसाणीत वचपाक दिवचो ना. ताचे खातीर मुखारल्या काळात कांय म्हत्वाचे बदल करपाचो विचार आशिल्ल्याचें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. सहकार क्षेत्रा भितर प्रामाणिकपण अत्यंत म्हत्वाचो, विश्वासूपण खूब म्हत्वाचो. ताका कसल्याच प्रकारच्या वायट प्रवृत्तीन आनी वायट कृतीन ताका गालबोट लागपाक जायना. दुर्दैवान आमच्या हांगसर जवळ जवळ 5 सुमार सोसायटीज आनी बँक्स ह्यो डबघाईक आयल्यो. तातूंतली एक आसा ती म्हापसा अर्बन, दुसरी आसा ती मडगांव अर्बन, तिसरी आसा ती विजनरी, चवथी आसा ती तुजे अष्टगंधा, 5वी आसा ती मार्शल महिला अर्बन. म्हजो कटाक्ष असो आसतलो आमच्या डिपार्टमेंटाचो अशा प्रकारचो शिरस्ता आसतलो की हेजे मुखार खंयचीच बँक डबघाई येवंक जायना.
आणि त्यामुळे काही आमूलाग्र बदल जे आसा पयलीं ते ऑन अ फास्ट ट्रॅक आमी घेवपाचें थारायल्लें आसा. उदाहरणार्थ इन्स्पेक्शन करप, उदाहरणार्थ ऑडिट इन टायम करप, इन्स्पेक्शन्स करप आमच्या स्टाफाक. आमी तांच्या घटने प्रमाणे तांकां अधिकार जो मेळटा ओके फायन, ताका मान दिवनूच. पूण त्या बरोबर आमचे ऑडिट सेक्शन जे आसा पळय न्ही, आमचे ऑडिटर जे आसा पळय न्ही, सिनियर ऑडिटर, ज्युनियर ऑडिटर, आनी वचून इन्स्पेक्शन करप आनी तांची एक प्रकारचो कंट्रोल जो आसा पळय न्ही, कंट्रोल म्हणजे कितें, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. कारण पयशे जनतेचे पयशे आसतात, त्या पयशांचो गैरवेव्हार जावपाक जायना, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. आनी मुखार वचून म्हजें आनी एक हें आसा, 2025 पासून म्हजो प्रयत्न असो आसतलो, आमच्या डिपार्टमेंटाचो प्रयत्न असो आसतलो की आमची NPA वाडपाक जायना. आमची NPA जी आसा पळय त्यो 2025 नंतर जे कितें लोन दिले वतले ते लोन अकाउंट्स NPA करपाक जायना. व्हेरी शॉर्टली म्हाका मुखाल्ली 15 दिसां भितर प्रॉमिनंट बँक जे आमचे आसा पळय त्या बँकेची मॅनेजरांची हांगसर मिटींग घेवपाक पळयता आनी तांकां हे सुचोवणी दिवपाक पळयता आनी इन्स्ट्रक्शन दिवपाक पळयता की हाजे मुखार तुमचे कडेन हें जावपाक जायना. जर काही बँक्स आसात त्या बँकाचे जर NPA जायना जर जायत, म्हजें अशें मत आसा की सगळ्याच बँकेचो NPA जावपाक जाय. आनी NPA एकदां जालना जर जायत जाल्यार तातूंतल्यान खुबशे सोशियल प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही, दोज प्रॉब्लेम्स वी विल ओवरकम. नोकर भरतेच्या विशयावयल्यान नगरसेवकांनी म्हापशेचे नगराध्यक्ष दोतोर नूतन डिचोलकाराचेर फोग काडलो. नगरसेवकांच्या कोतान नगराध्यक्षान नोकर भरतेच्या नेमांक पाळो दिवंक ना खंय. दुसरे वटेन ती नोकर भरतेची फायलूय दाखोवपाक तयार ना. ह्या बोवाळांत 11 नगराध्यक्षांनी पालिकेची बसका अर्दवट सोडून ते भायर गेले. सांगपाचें म्हणचे म्हापसा म्युनिसिपालिटीचें नांवूच सद्या वस जाल्लें आहा. एक तर हांगा म्हापशेकारांची कामां फटाफट जायना, परत येवचें पडटा. तर हेचें मेन कारण तेंच उरलां जे म्हापसा म्युनिसिपालिटींत जे परमनंट पोस्ट आहा तितले 67 पोस्ट लॅफ्ट जाल्ले आहा. ताका आतां 2-3 वर्सां जालीं आनी हे पोस्ट रिवायव करून घेवपाक जाय. MLA आहा, गव्हर्मेंट आहा, चेअरपर्सन हो इश्यू परत आमी हाडीत आसताले, पूण तेचेर तेंच्यांनी आजुनूय लक्ष दिवंकूच ना. हे अशें करून आतां अर्जंट जे आसता स्टाफ आमकां लिव्हर वयता हे वयता, पूण लोकांची हांगा कामाय जायनासली, कामां जावची आनी हे पोस्टी रिवायव करचे अशें म्हणून आमी एक रेजोल्युशन पास केल्लें इदान नासली पयलीं. पूण ते एज पर प्रोसिजर ताचे वचपाक जाय, DMचे अप्रुवल घेवपाक जाय, सायड बाय सायड जे पोस्ट लॅब्स जाल्यार ते रिवायव करून घेवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता जेन्ना रिक्रुटमेंट आसता हो इम्पार्शल आसूंक जाय, ओपन आसूंक जाय, सगळ्यांक कळोंक जाय रिक्रुटमेंट आमी कोणाक घेतला, तेंची क्रायटेरिया कितें आहा, तेंचें क्वॉलिफिकेशन कितें आहा, तेंचो एक्सपिरियन्स कितको आहा, हे सगळें खबर आसूंक जाय. तर आमकां हांगासर फायलूच दाखोवंक ना कोणाक घेतला ते, हे टोटली इलिगल आहा. म्हणून आमी आयच्या मिटिंगेक बॉयकॉट केला. धनगर समाजाक ST दर्जो मेळचे खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नांक येस मेळटलें. तशेंच रोखडोच ST दर्जो मेळटलो असो विश्वास धनगर समाज उन्नती मंडळाचो अध्यक्ष आनी आदलो उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकारान उक्तायला. प्रलंबीत आशिल्ली ही मागणी सुटावी जावपा खातीर RGI सयत केंद्रीय गृहमंत्र्याक मेळटले अशेंय तांणी म्हणलां. आयतारा गोमंतक धनगर समाज मंडळा वतीन दिवचलच्या लाखेरे गांवांत आयोजीत केल्ल्या धनगर महोत्सवाक बाबू कवळेकार उलयलो. डेडिकेशन केले आमचे SC रिझर्वेशना खातीर सगळे गोष्टी फुडल्याचेर पयलो आसले. डेडिकेशन केल्ले तेन्ना ते डेडिकेशन आवड आसलो, सगळ्या धर्माचे आवड आसले, गोंय गावडे गांवकार सगळे SCचे लिडर जाले, CM आसलो, आवड आसलो. आणि तेन्ना सुद्धा आमी पॉलिटिकल रिझर्वेशन फुडाराक 27 ते 4 मतदारसंघ दिलो करपा खातीर ते SC भाव उरतात ते सुद्धा डेडिकेशन केल्ले. आणि जेन्ना होम मिनिस्टरांकडे आमी बसले तेन्ना आई हे पण सेवा वाटपा लायले, सेवा पयले सांगले की आमचे सांगाले धाकू वेरांतले धर उरला की आमची लढाई आसली ती गावडा मुंबई आणि धनगर कित्याक आमचे आतां पयलीं पासून जे आसात बाकीचे आमचे खेडेकर आसले की बाकीचे भुरगे त्या टायमाक सुरवातेपासून लढो दिल्लो 96 ते 2003 व्हडलो लढो दिल्लो लागली 96 to 2003 व्हडलो लढो दिल्लो धाकू गावडा मुंबई आणि धनगर शेवटी 2003 त्याला मेळटा आसतना तो तशें उरले आपण गावडा मुंबई झाले आणि 2003 ते आता 24 21 वर्ष झाले आम्ही स्ट्रगल करतात. आज तरी एकदम फायदा नाही एकदम एकदम गळत होता
पण आता तरी आम्ही सगळे क्लिअर केलेले आसा. आता तरी आमकां मेळपाचें ज्ञान वाडलेलें आसा. लेकीन थोड्या दिसां भितर आमकां दिसता की हें जावपा जाय की आतां इतली करून सुद्दां तो जालो आनी जाल्यार फुकट जालो. रुंडामळ दवल्लीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन दुबावीत कृष्णा आनी हेर 3 अनवळख्या मनशां आड गुन्यांव नोंद केला. शुक्रारा राती विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो. ह्या हल्ल्यांत ताका बरोच मार लागिल्लो. हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्लो. ह्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केली. पयर 15 तारखेक जो रातचो म्हाजेर अटॅक जालो तो हो सडनली अटॅक जावपाचो हो कांयच ना विशय तितून. हो सगळो प्री प्लॅन ऑलरेडी हेजी जी म्हाजेर अटॅक जावपाचो हो 15 ते 20 दीस पयलींच चिंतलेले हे अटॅक कसो जावपाचो कसो करपाचो खंयच्या टायमार करपाचो. हेज्या फाटल्यान भरपूरशे लोक आसा तेजी तुमकां हांव नांवां घेयना पण हेजो एक वेगळोच रंग दिला आनी आयज म्हणल्यार तो 15 तारखेक जो रातचो अटॅक जाला तो सक्सेसफुली जालो आनी म्हाका प्लॅनिंगान आपयलो त्या जाग्यार आनी जेन्ना तोडफोड जाताली तेन्ना हांव पळयता 4च जाण आशिल्ले. 4चे जेन्ना हांव तांकां उलोवपाक गेलो तेन्ना म्हाजेर तेंच्यांनी डायरेक्टली अटॅक केलो आनी म्हाजेर बॉटल मारली सगळे खूब कितें कितें मारलें आनी म्हाजेर असो जीव घेणो हल्लो केलो. असो म्हाका जितोच मारपाचो हो ट्राय आशिल्लो. ऑलरेडी पयलीं जाल्लो आतां सेकंड जालो आनी हेज्या फाटल्यान कोण आसा कोणाचे व्हडले व्हडले जे गॉडफादर आसा हेय म्हाका कळोन आयले. पण एकूच म्हाका वायट दिसलें जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना त्या टायमार स्पॉटार पावले आनी हांव फिजिकली एसॉल्ट जावन म्हाजें नाक फुटलें तकली फुटली सगळें म्हाजें डॅमेज जालें नाक भरपूर डॅमेज जालें. त्या टायमार पुलिसेन जो FIR रजिस्टर करपाक जाय आशिल्लो म्हाजो फंडेमेंटल रायट हो त्या टायमार FIR रजिस्टर जावपाक जाय तो जालो ना. वयल्यान दुसरे दिसा भरपूर पुलीस आयले स्टेटमेंटूय घेतलो 20 वरां लागली FIR रजिस्टर जावपाक. हांवें खंय ना खंय वयल्या लेवलाचेर फोन मारलो म्हणून हो 20 वरान FIR रजिस्टर जाता. एकूच तुमकां गोश्ट सांगपाक सोदता जेन्ना हांव रुमनामळ पंचायतीन सरपंचाच्या कॅबिनान जेन्ना कचरो उडयल्लो सेम डे कचरो उडयलो सेम डे पुलिशेन हांगा येवन म्हाज्या नांवाचेर FIR रजिस्टर केली आनी सेम डे पंचनामाय जालो एविडन्स म्हणून कलेक्टूय जालो आनी म्हाका दुसरे दिसा नोटीस सर्व जाली. पण म्हाजेर फिजिकल एसॉल्ट जावन म्हाजो हाफ मर्डर तो पळोवपाक गेल्यार सेक्शन लावपाक गेल्यार हाफ मर्डराचो सेक्शन लागता तरी आसतना FIR रजिस्टर जायना. म्हटल्यार तुमी चिंता हेज्या फाटल्यान भरपूर पॉलिटिकल कोणाचे गॉडफादर आसा आनी तांकां सपोर्ट करता. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या प्रदर्शन सुवाळ्या निमतान केल्ल्या येरादारीच्या वेवस्थेक लागून दिवार वाठारांतल्या लोकांक यो वच करपाक त्रास सोंसचो पडटा. देखून सरकारान दिवार वाठारांत आनीकूय बस आनी फेरीबोटीचो आंकडो वाडोवचो अशी मागणी थळावो जेरी डिसोजा हांणी सरकारा कडेन केल्या. आतां एक्सपोजन स्टार्ट जावपाचें आनी एवरी आमचे गोंय साहेबाची फेस्त जाता तेन्ना आमकां 10 दिसूच आसता पळय तेन्ना जायते त्रास जाता आमच्या दिवाडेच्या भावा भयणांक. कित्याक लागून न्ही आमकां क्रॉस करतलो तुमी जाणो आख्खे ब्लॉक आसता न्ही आनी आमकां आदीं न्ही दिवाडे 3 बसी आसताल्यो त्यो सगळ्यो विकल्यो आतां लोकां कडेन गाडयो आहा 4 व्हिलर्स 2 व्हिलर्स सो आतां न्ही आनी जायते लोकां कडेन गाडयो ना 4 व्हिलर्सूय ना 2 व्हिलर्स सो तांकां जायते त्रास जाता. सो आतां प्रॉब्लम जाला कितें आतां 40 डेज न्ही आमकां आतां बसी सगळ्यो कदंबा वाया कदंबा रोड आसतल्यो. सो दिवाडेकारांक न्ही ही पणजी वयतलो कॉलेजी कामाक वयतलो जाल्यार हात कापो म्हणटा पळय थंयसर वयचें पडटा नाल्यार MLA मडकेचे फाटल्यान ही. आनी आतां आयकलां ते प्रमाणे हांव नॉट शुअर दॅट येवपाक घरा येतलो आमचे पणजींतल्यान दिवाडे येतले जाल्यार पासून बसींनी जाल्यार तांकां वयर हायवेल्यान येवचें पडटा नाल्यार रिबंदच दिवचें पडटलें सांपेदूर फेरीचो. सो पूण आय एम नॉट शुअर बसी थंयसर थांबतल्यो पूण बसी त्या आहा जाल्यार अप्लाय जातल्यो जाल्यार कित्याक ते बिकॉज एक्सपोजन गव्हर्मेंट सगळे डायवर्ट करतले कदंबा रोडान. हांव आज जोडून मागता आमचे CM प्रमोद सावंता कडेन हांव आज जोडून मागता MP श्रीपाद नायक भाऊ कडेन हूज युनियन मिनिस्टर हांव मागता आज जोडून आमचे MLA राजेश फळदेसाय कडेन आनी जिल्हा मेंबर सिद्धेशा कडेन कित्याक ऑल दीस पावरफूल पीपल आर इन रुलींग गव्हर्मेंट ऑपरेशन पडूच ना सो तांचे कडेन जाल्यार कितेंय जाता. सो हांव तांचे मागता जोडून की आमकां ओल्ड गोवा फेरीबोटीक 2 इलेक्ट्रीक बसी घालच्यो. चायल्ड मॅरेज प्रकरणात फोंडे पुलिशेन एकल्याक अटक केली. येसुनाथ लखमपूर अशें ताचें नांव आसा. ह्या प्रकरणात पोक्सो कायद्या खाला आनीकूय 4 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला. फोंडे पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. चायल्ड मॅरेज प्रकरणात फोंडे पुलिशेन 5 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. ही 5 जाणां मूळ कारवार कर्नाटकांतली आशिल्ल्याचें कळटा. सानपिरायच्या चलये कडेन लग्न जाल्ले येसुनाथ लखमपूर ह्या 28 वर्साच्या तरणाट्याक फोंडे पुलिशेन अटक करून
पॉक्सो कायद्याखाला गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. आम्ही फोंडा पोलीस स्थानकाच्या हांगा आसा परिसरात जे जाग्यार काल एक घटना घडली की अल्पवयीन चेडवाक लग्न केले म्हणून एकट्या चिंबलजाक येसुनाथ लकामपूर एका पुलिसांनी अरेस्ट केले आसा. घटना अशी की ऑगस्ट म्हयन्यात की तेंचो बालविवाह तेणी आसतना अल्पवयीन तेगे लग्न केल्लें उजगांव हाडून आनी नातेवाईकान तेका लग्न केलें. जेन्ना हे चली लग्न करून गेली तेन्ना तेका समजलें की हो येशुराम म्हणटो आहा तो पयलींच लग्न जाल्लेलो आसा म्हणून. हे संदर्भात तेणी आपल्या फॅमिलीक सांगलें. फॅमिलीच्यान मागीर तेणी तेका येवन चेडवा गेलें. कारवार पुलिसेन दिसता मागीर तक्रार दाखल तेणें सांगलें की गोंयांत फोंडा पुलीस स्थानक तुजी आहा थंय तक्रार दाखल करा आनी ते नुसार तेंच्यांनी तक्रार दाखल केली. तेका लागून तो येशुराम आहा तेका अटक केल्ली आहा तेजी घोवाक आनी तेजे वांगडा जे 4 जाण आसलेले तांकांय अटक केल्ली आसा. तेंची अटक करून तेंच्यांनी तेजेर गुन्हा दाखल केल्लो आसा जो आसा एक लक्ष्मण वाडार 60 आनी एल्लावा लकामपूर 40 दुसरे भास्कर वाडार आनी एक लक्ष्मी राजा वाडार म्हणून हेंचेर गुन्हा नोंद केल्लो आसा. तेंचेर आतां सद्याक पुलीस इन्व्हेस्टिगेट चालू आसा आनी तेंचेर योग्य ती कारवाय जातली अशें पुलिसान सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सविता तुमचो निरोप घेता. सविस्तर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.